सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी चर्चेचो विशय घेतला गोंयच्या उद्देगा मुखावेलीं आव्हानां. आमी आव्हानां म्हणटात, पूण गोंयच्या उद्देगा मुखार कितें वाडोवन दवरलां कोणाक खबर ना. फाटलीं 10 वर्सां तरी हांव स्वता आयकतां वेगवेगळ्या मंचा वयल्यान सरकारी खाजगी उद्योगांची बॉडी की आमी अशें करूंक सोदतात. एक 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 क्लियर पाथ, एक क्लियर विजन अशें कोणा कडेन आसा अशें दिसना. सरकारा कडेन तर नाच. ह्या फाटभुंयेचेर आज एक बातमी आयल्या आनी ती म्हणटा की आमी एक असो मॉडेल स्विकारतले. तो मॉडेल उद्देगाक चड फास्ट रस्त्यार व्हरून पावयतले आनी उद्देगाचे सीख उद्योग आसा तांकां तातूंतल्यान भायर काडपाक मदत करतले. जे कांय अशे कांय उद्योग आसात जांकां फुडें वचूंक जमना तांकां फुडें वचूंक मदत करतले. अर्थकारण धरून ते बिगर अर्थकारण जे उद्योगाक लागतात ताजे खातीर आमी यत्न करतले अशें सरकार म्हणटा. ह्या सगळ्या दाव्यान कितलें तथ्य आसा, कितलें खरेपण आसा ताजेर आमी चर्चा करूंक हांगा जमिल्ले आसात. आनी उद्देग क्षेत्रांतले 2 फांकीवंत व्यक्तिमत्वां हांगा आमच्या म्हऱ्यान आयिल्ले आसात. आमचे मदीं आसा नितीन बाब कुंकळकार, जो चेंबर ऑफ कॉमर्साचो आदलो अध्यक्ष. चेंबर ऑफ कॉमर्सा संदर्भात उद्योगाचे वेगवेगळ्या मंडळाचेर तो आसा. स्वता उद्योग क्षेत्रांत भितर एक जाणकार म्हणून लोक ताका वळखतात. आमचे बरोबर आसा महेंद्र खांडेपारकार. महेंद्र खांडेपारकार एक स्वता उद्योगपती, उद्योग चलयतात आनी ह्या क्षेत्रांतली धोंगां पोंगां तो बरे तरेन जाणूंक शकता. नितीन, तुजे कडल्यान म्हाका जाणून घेवपाक तेलंगणा मॉडेल पूण ताणें हाडला. वेगवेगळे मॉडेल हाडप आनी लोकांक सांगप आनी बातमी छापून हाडप, हाज्या भायर तातूंत कितें तथ्य आसा? गोंयाक आज खंयचोच जगांतलो मॉडेल रेप्लिकेट करपाची गरज ना. गोंय हें गोंय आसा आनी गोंयचो उद्योग हो गोंयचो उद्योग आसा. तांकां लागून गोवा सेंट्रीक पॉलिसी करपाची गरज आसा. तेलंगणा हें नवें राज्य. तेलंगणाचे लेगसी इश्यूज कमी आसात आनी तेलंगणाक म्हत्वाचें म्हणल्यार लँड अवेलेबिलिटी आनी बाकी सारक्यो गोश्टी एबंडंट अवेलेबल आसात. थंय जमनीक व्हॅल्यूज ना. म्हणल्यार करोडांनी म्हणल्यार 10,000 एकर आनी हेक्टर जमीन तुका अशीच मेळूंक शकता. गोंयची ही स्थिती ना. गोंयचो कंप्लीट मुद्दो वेगळो आसा. गोंयांक उद्योगाची स्थिती खूब कडेन चेंज जाल्या. पयलीं आमच्या इन्कम टॅक्स एक्झेम्पशना लागून थोडे उद्योग आयले. जशें एक्झेम्पशन काबार जालें ताजेर परिणाम जालो. तेन्ना सेल्स टॅक्स एक्झेम्पशन आशिल्लें ताका लागून आयिल्लें. एक्झेम्पशन वतकीर थोड्या उद्योगाचेर परिणाम जालो आनी खुबशे अश्यो कॉन्स्टंट चेंजीस ज्यो जातात ताका लागून खुबशे परिणाम जाल्ले आसात आमचेर. आतां इंडस्ट्रियल पॉलिसी आयल्या. ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी खरेंच तुमकां दिसता की उद्योगाक वाव दितली? इंडस्ट्रियल पॉलिसी अजून आयली ना. आमी जी ड्राफ्ट काडला तो हांवें अजून पळयलो ना. म्हाका चेंबर ऑफ कॉमर्सांतल्यान फोन आयिल्लो आनी ती पळयल्या. पूण गोंयची इंडस्ट्रियल पॉलिसी म्हणटा ती गोंया खातीर करपाची गरज आसा. गोंयचो मुद्दो कितें? अरे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमी आयकत आसात फाटली 25 वर्सां. कोण लुइजीन फालेरो आसतना पॉलिसी करताले, पॉलिसी केली, पॉलिसी मुखार काडली. खंय ती प्रत्येक सरकारां आयली, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलना न्ही. आमच्या इम्प्लिमेंटेशन मेकॅनिझम सामके वीक आसा. जे डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज जे नोडल ऑफिस म्हणटात आमी, तांचें इंडस्ट्रीचेर लक्ष सामकें कमी आसा. म्हाका दिसना ते खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक सारके इवन पावल्यात म्हणून. इवन गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे म्हत्वाची संस्था आसा ताजें कंप्लीट वी हॅव टू रिइन्व्हेंट IDC. म्हळ्यार सद्या जी IDC चलता त्या परिस्थितींत IDC कडल्यान आमकां फुडें कितें बरें जातलें ही अपेक्षाच ना. इट इज इम्पॉसिबल टू कॅरी आउट. गोंयचे हांव तुजे बरोबर येता. तुजे म्हऱ्यान परत हांव महेंद्राक विचारता. महेंद्र, तूं स्वता एक इंडस्ट्री चलयता आनी आमी सदां म्हणटात की गोंयचो पळय जो इंजिनियर गोंयांत शिकता ताणें भायर वचचो न्ही. ताणें हांगा येवन ताणें आपलें जें पळय कितें कौशल्य आसा, आपलें पळय जें कितें शिकलां ताजें योगदान गोंया खातीर दिवचें. आनी तूं स्वता भायर थोडे वर्सां रावन परत आयलो. तुवें आपली एक इंडस्ट्री काडली हांगा. सो म्हाका तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक जाय तें अशें की नवो एंटरप्रेनर गोंयांत येवपाक सोदता, ताका सोंपेपणां आसात काय तो वाजेता? पळय, गोंयांत एक इंडस्ट्री घालप म्हणजे एका मनशाक सादारण 15 डिपार्टमेंटांतल्यान वचचें पडटा. पयलीं म्हणल्यार लँड. आतां नितिनान सांगिल्ल्या प्रमाणे IDCची लँड आसा पळय ती म्हज्या कोतान तर कांयच उपयोग ना. आतां IDCन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स केल्या, शिरोड्या केल्या, पंचवाडी केल्या. थंय कांयच इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. मागीर ती इंडस्ट्रीक तर सामकी सुटेबल ना. रस्ते सुद्दां ना थंय. आतां ह्या परिस्थितीन इंडस्ट्री कशी येतली? दुसरी गोश्ट म्हळ्यार प्रायवेट लँड. आतां प्रायवेट लँड जेन्ना तुवें घेतलें तेन्ना तुका ताजें कन्वर्जन करचें पडटा. सनत घे, मागीर झोन चेंजींग कर,
मागीर एप्रुवलां घे, ह्या सगळे प्रोसेसाक सादारण 1.5 ते 2 वर्सां वता. त्या टायमान तुजी इंडस्ट्री एक्चुली डिफंक जाल्ली आसता. म्हणजे कोण तरी कॉम्पिटिटर खंय तरी करता आनी मागीर तूं कांयच करपाक शकना फुडें. ही सत्य परिस्थिती. आतां हांव ही परिस्थिती सांगता, म्हजेंच लायव्ह एग्जाम्पल आसा. आमी एक आतां नवें युनीट घालां, हांव 3 वर्सां स्ट्रगल करता आनी आतां एक नवें कितें तरी कायदो आयला. म्हजी इंडस्ट्रियल म्हणटा ती प्रायवेट लँड, इंडस्ट्रियल लँड. पूण पंचायतीक एक हालीं एक हें आयलां, MRF म्हणल्यार मॅटिरियल रिकवरी फेसिलिटी. ह्यो फेसिलिटी ज्या पंचायतीक ना तांकां सांगलां की कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां होल्ड कर. अश्यो म्हज्या कोतान गोंयान एक 17 सुमार पंचायती आसा. आतां ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां होल्ड केली की तो मागीर फुडें कांयच करपाक शकना. म्हणजे हाका कोर्टाची ऑर्डर आसा. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटूय कांय करपाक शकना, पूण गव्हर्मेंटान कितें तरी मार्क काडपा जाय हातूंतल्यान. कित्याक हांव आतां गेल्ले 3 वर्सां स्ट्रगल करता. आमी इन्वेस्टमेंट करून शेवटी ताची व्हॅल्यू जाल्या 0. पूण अशे तरेन ही इंडस्ट्री कशी चलोवपाची हें कोणूच सरकारांतल्यान लक्ष दिना. म्हणटच म्हज्या कोतान सरकारान आतां पॉलिसीज करता न्ही, तुवें म्हणिल्ल्या प्रमाणे हांव 2020च्यान पॉलिसीज आयकता. प्रत्येक नवो गव्हर्मेंट आयलो की इंडस्ट्रियल पॉलिसी म्हणून येता. ती पॉलिसी इम्प्लिमेंट कितली जाली हाजो फीडबॅक म्हणटा तो खंयूच ना. बरें, आतां फॅक्च्युअल पोजिशन म्हणल्यार गव्हर्मेंट सगळ्यान व्हडलो डिफॉल्टर म्हणटा तो गव्हर्मेंट स्वता. कारण गव्हर्मेंट लोकांचे पयलीं पयशे दिना. पयशे इन द सेन्स बिझनेसमॅनाचे पयशे. से फॉर एग्जाम्पल कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा, कितलेशेच बिझनेसमॅन आसा जे पळय गव्हर्मेंटाक सप्लाय करता, ते गव्हर्मेंट तांकां कशेच पयशे दिना. 2-2, 3-3 वर्सां बिलां उरता. आतां ह्या 2-2, 3-3 वर्सां जेन्ना पळय बिलां उरता ताणें सस्टेन कशें करप. म्हणजे म्हज्या कोतान गव्हर्मेंट जे पळय इंडिविज्युअल बिझनेसमॅन आसा न्ही तांची क्रेडीट फेसिलिटी गव्हर्मेंट वापरता. आनी हो फक्त इंट्रस्ट पे करून करून कितलेशेच अशे लोक आसा जाणी सुसायड सुद्दां केल्ल्यो आसा. गोंयान केजी आसा सुसायड केल्ल्यो लोकांनी, बिकॉज इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर देम टू सस्टेन. तर हातूंत नितीन, दीस इज सामकें लायव्ह एग्जाम्पल. आतां ताणें 2 इश्यूज काडले पळय. एक इश्यू आसा तो पॉलिसी, दुसरो इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. आतां पॉलिसी म्हणटा आमकां सगळें खबरच न्ही. हांव काय इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटान ना की आमी एक भायल्यान लेमॅन आमी विचार करता. पॉलिसी म्हळ्यार खंयच्यो? गोंया सारके राज्याक, ल्हान राज्य, हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आसतलें, हांगा जागे कमी उपलब्ध आसतले, हांगा आमच्या वर्कफोर्साक काम जाय, भायले लोक येवपाक जायना. अशे वेळार आमकां नॉन पॉलिटीक इंडस्ट्रीज जाय, धाकल्यो जाय, अजस्त्र नाका. आमकां अश्यो इंडस्ट्रीज जाय जाका कमी फायनान्स लागतलें. आमकां अश्यो इंडस्ट्रीज जाय जाका आमचो वर्कफोर्स वापरपाक मेळटलो. हें सगळें आमकां सगळें खबर आहा न्ही. तुमी दियात म्हणटा तें एक जागो दियात इंडस्ट्रियल इस्टेटीक, सोंपेपणां दियात. अरे तेलंगणा जर दिवंक शकता, गोंय येदेच मरे ल्हान. तुमचे कडेन एक इतल्यो एक 10-15 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आहा मरे. थंय जागे ठरोवन दियात. ह्यो अमक्यो इंडस्ट्री येतल्यो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान भरल्यात लोक. तांकां एक फक्त सादें एप्लिकेशन आयलें ते लोकांची घरां धाडात. तुमचे कितें कितें प्रॉब्लेम आसता सांगात, आमी तुका दितात जागो. हांव तुका एक कित्याक विचारता, तूं आतां इंडस्ट्रियल बॉडीचेर आशिल्लो, तूं IDCचेर आशिल्लो, तूं ADCचेर आशिल्लो, तूं चेंबर ऑफ कॉमर्स, तूं हें सगळें लागींच्यान पळयलां. सांगपाचें म्हणल्यार गोंयांक आतां ताणें सांगलां तशें महेंद्रान, गोंयांक तूं फक्त रेड टेपिझमाचें उलयता, पण देर इज ऑल्सो ग्रीन टेपिझम. ग्रीन टेपिझमाक लागूनय खुबश्यो ब्लॉक्स आयल्यात प्रायवेट इंडस्ट्रियल इस्टेट करता. ग्रीन टेपिझम म्हणल्यार अश्यो एनवायरमेंटल रिलेटेड ऑर्डर्स रेग्युलरली एक ऑर्डर येता, हायकोर्ट बॅन करता. कितें जावं, पूण तुका सांग ग्रीन टेपिझम गोंयांत जाय जर ना न्ही जाय, पूण ताजें कितें आसता आमचे कडेन येदे व्हडल्यो अशी इंडस्ट्रीज आयल्यात. पण ना म्हजो मुद्दो आयकय पयलीं. ग्रीन टेपिझम खंय जाय वेर देर इज एन इम्पॅक्ट, वेर देर इज अ डॅमेज क्रिएटेड टू द एनवायरमेंट. हांगा तर तूं ऑर्डर अशी आयली की सगळे कडेन बंद कर म्हणून सगळें बंद जालें. आतां फॉरेस्टाचें तशें जालां न्ही, सगळे कडेन बंद. मदींच येता कोण बंद म्हणटा. हाजे खातीर मुद्दम म्हणल्यार कितें, आतां IPBन सुद्दां IPB एक्ट जेन्ना एमेंड केलें तेन्ना सेक्शन 42 अंडर ताणें आतां प्रोविजन केलां, ताणें पावर घेतला टू डिक्लेअर सर्टन एरियाज एज नोटिफायड एरियाज ऑफ प्रायवेट लँड, वीच इज अ गुड थिंग. पूण आतां IPB कितें करता, IPBनूय तशेंच केलां, कायदो केला, पूण IPBचें इम्प्लिमेंटेशन मेकानिझम अजून एफिशियंट ना. आज IPB करून गोंयाक फायदो जाला काय ना हो एक डेलिब्रेशन करपाचो. तुका एक हांव तातूंत तुय इनवॉल्ड आशिल्लो. कांय वर्सां पयलीं ह्याच सरकारान आसतना एक येदें व्हडलें इन्वेस्टमेंट तांकां एका खंयचे तरी एक इंडस्ट्रियल बॉडीज किंवा 4-5 जाणांक सरकारान कोट्यांनी रुपया दिले. एक व्हडलो कितें तरी एक्झिबिशन घेयात, लोकांक इन्वायट करात. सरकारान पयशे दिले, एक तरी इंडस्ट्री आयली. इंडस्ट्री बिझनेसीस खूब कनेक्ट जाले गोंयचे, पूण
इमिजिएटली कोविडाक लागून जी 2 वर्सां आयली ताका लागून मेजर इम्पॅक्ट जालो. व्हायब्रंट गोवा सारके प्रोग्राम एक्चुअली सरकारान एटलिस्ट 2 वर्सांतल्यान एकदां करपाक जाय, वेर इन दे शूड इनवायट द ग्लोबल स्टेक होल्डर्स. तूं म्हणटा न्ही गोंयांक फक्त धाकले युनीट हाडून जातलें ना, तूं आज सिमेंट्सा सारके युनीट पळय, IFB सारके युनीट पळय, जे गोंयकारांतले इंजिनियर म्हणटात सगळे इंजिनियरांक बी कशें रिक्रुटमेंट केला तो. गोवा इज अ नॉलेज कॅपिटल, कळ्ळें न्ही. गोंयची लोक नॉलेज सेंट्रीक आसात, तांकां इंजिनियरांक बी बरें एम्प्लॉयमेंट जाय, स्किल्ड आसा. हांव एम्प्लॉयमेंट मागीर म्हणटा, हांव महेंद्र म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचेर बरी जाप दिवंक शकतलो. महेंद्र तूं इंजिनियर, तुवें स्वता एक कांय 3-4 वर्सां तूं भायर मुंबय एक्सपिरियन्स घेवन गोंयांत आयलां, तुवें गोंयांत इंडस्ट्री काडली. गोंयच्यान मिनिमम म्हणटा हांव 50-60 इंजिनियर दर वर्सा तयार जातात वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले. ते खंय रावतात? 50 न्ही, गोंयांत आयटीचे जवळ जवळ 2,500 इंजिनियर तयार जातात. आयटीचे मागीर बाकीचे एक गोंयांत हांव सांगपाक सोदता की 90% जे पळय गोंयांत इंजिनियर जाता ते गोंयांत रावना, ते भायर वता. कित्याक गोंयांत तांकां एब्जॉर्ब करपाची कॅपॅसिटी ना. बरें, दुसऱ्यो ह्यो ज्यो पळय इंडस्ट्रीज ज्यो आसा पळय हांगा, त्यो सामक्यो अश्यो IT सेंट्रीक इंडस्ट्रीज ना. कारण सगळे भुरगे जे पळय अशे गोंयचे आसा ते आयदर मुंबय, पुण्याक किंवा फॉरेनाक, खंय अमेरिकेक आसता, कोण युरोपाक आसता, अशें चलना. बरें, दुसरी गोश्ट म्हणल्यार कितलेशेच एक आतां IBPची पळय एक हें आयलां, IBP इज सपोज टू बी सिंगल विंडो. आतां ऑन ए लायटर नोट, हें जनेल हांव अजून पर्यंत सोदता इतलीं वर्सां, म्हाका एक्की हें जनेल दिश्टी पडना जें पळय सिंगल विंडो आसा. सिंगल विंडो म्हणजे कितें, तुवें एक एप्लिकेशन दिलें, एक्झॅक्टली तुजें इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, तुजे हाजे अदर इंडस्ट्रियल क्लियरन्स, हे सगळे एकाच हातूंतल्यान जावपाक जाय आनी ताका एक टायम लिमीट आसपाक जाय. हांवें हें जनेल एक म्हयनो आसूं, 2 म्हयने आसूं, बट देर शूड बी अ टायम लायन. एकदां दिलें एप्लिकेशन न्ही, तें सोंपपाक जाय. हांगा तशें ना. तुवें एप्लिकेशन दिवप तेलंगणा आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटा फाटल्यान तुवें स्वता धांवप, अशें चलना तें. ताका लागून वर्सां वता. एक व्हेरी सर्कॅस्टीक सांगता तुका, IPB म्हणल्यार नॉट अ सिंगल विंडो, इट इज एन एडिशनल विंडो. करेक्ट, कळ्ळें तुका? करेक्ट. आनी एक विंडो आनी तातूंत भितर घुसपाक मिनिट हांव एक ल्हानसो ब्रेक घेता. एक म्हत्वाचो इंट्रस्टींग टॉपीक आमी घेत आसात. सरकार वेगवेगळे घोशणा करीत आसा. तेलंगणा धरून ते 1 विंडो, आतां ताणें सांगलें तशें आनी एक विंडो तयार करप. म्हणजे सरकारा भितर एक गांभीर्य जाय आशिल्लें. एम्प्लॉयमेंट भायल्यान लोक हांगा येत आसात, पूण गोंयच्या लोकांक मेळना. आतां महेंद्र म्हणटा तशें कांय हजार नोकऱ्यो इंजिनियर्स तयार जातात, त्यो भायर वतात. ही एक गंभीर परिस्थिती आनी सरकार ताजेर अजुनूय आडनदर करीत आयला. ह्या गंभीर प्रश्नाक फुडो करपाक सरकाराक अपयश आयलां. ह्या प्रश्नाचेर आनीक आमी खोलायेन चर्चा करपाचे आसात, पूण त्या मेरेन घेतात एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीत तुमकां परतून एकदां हांव येवकार दिता. आमी आज इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी ताची दोंगापोंगां ह्या विशयाचेर उलयत आसात. आमचे बरोबर आसात नितीन बाब कुंकळकार, आमचे बरोबर आसात महेंद्र खांडेपारकार. दोगूय जाणांचें एकमत खरें म्हळ्यार जालां. इनफॅक्ट नितीन हो कांय प्रमाणांत इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, इंडस्ट्रियल आमचे वेगवेगळे तरेचे चेंबर ऑफ कॉमर्स हांचे कडेन संबंदीत आशिल्लो मनीस. जाल्यार महेंद्र खांडेपारकार हो एंटरप्रेनर. दोगूय जाणांची खरें म्हळ्यार मात वेगळीं आसतलीं अशें हांवें गृहीत धरलें. पूण दोगूय जाणांक दिसता राज्य सरकाराचे जी पळय नीती आसा उद्योगा संदर्भात किंवा अर्थीक नीती ती सारकी ना. आनी ती आतां सारकी जातले जाल्यार आमी कितें करपाक शकतात. आनी त्याच संदर्भांतल्यान तो विशय आयलो सिंगल विंडो. हांवूय स्वता फाटल्या आतां 15 वर्सां आयकता. सिंगल विंडो म्हळ्यार एक एप्लिकेशन दिलें, हांवें उदाहरण म्हणलें तशें जे तेलंगणान आसा अशें म्हणटात. एक एप्लिकेशन दिलें आनी तुजें सगळीं काम फटाफट जालें, इन्क्लुडींग एका अर्दान तुजें इंडस्ट्रियल इस्टेट जागो ठरलो, थंय सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें जालें, दुसऱ्या अर्दान पयसो सरकारा कडेन तुजें. आनी तूं उद्योगा संदर्भांत तुजें पळय जें कितें तूं कितें उत्पादन करपा त्या कामाक तुवें लागप. दुर्दैवान अशें जायना. नितीन बाब, परत हांव तुजे कडेन येता की सिंगल विंडोचे घोडे कुठे पेंड खाते. ना, पयलें म्हणल्यार कंप्लीट ऑटोमेशन जावपाक जाय आनी इंटग्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स थ्रू कंप्युटरायझेशन जावपाक जाय. आज प्रत्येक जाण कोण एक्सेलान इन्वर्ट करता, कोण आनी कितें इन्वर्ट करता, कोण झेरॉक्स करता, स्कॅन काडून दवरता.
हे सगळें जें मॅच चल्लां तें बंद जावपाक आमी आतां दुसऱ्या जगांक प्रवेश करतात. सी फ्युचर इज फास्टर देन वॉट वी थिंक. Yes, इज चेंजींग एट अ व्हेरी फास्ट पेस आनी आमी अजून लेगसी सेंट्रीक मायंडसेटा भितर बसल्यात. तो लेगसी सेंट्रीक मायंड तू फक्त ऑटोमेशन आणि कम्प्युटरायझेशन विचारता. ना, हांव एकच उलयता ती मिनट. मानवी प्रवृत्ती. न्ही मानवी आमी प्रवृत्ती थंयचे लोक हाडून बसयल्यात. हांव तेच सांगता तुका लेगसी सेंट्रीक मायंडसेट जो पळय आसा तो आमचो बदलपाक जाय आनी एट अ हाय स्पीड फॅसिलिटेशन बेस्ड अप्रोच आसपाक जाय. लिगल सिस्टम चेंज करपाक जाय. जी सिस्टम 50 वर्सां पयलीं आशिल्ली 20 वर्सां पयलीं आशिल्ली आनी तेन्ना कांय तशे सिस्टम्स नाशिल्ल्यो तेन्ना चलताले. एका अर्दान सिस्टम आयली दुसऱ्या अर्दान थंय पळय तो टेबलाच्या ह्या अर्दान बसतो मनीस तो कोण तरी वशिल्यान थंय आयला. तो कोण तरी मंत्र्यालो थंय चमचो तो थंय कळटा ताजे वेगवेगळे इंट्रस्ट थंय तयार जाल्यात. सो खरें कितें सिस्टम चुकता. लॉ चेंज करून येता कोर्टाक सांगूं येता तूं म्हणटा तशें भशेन. पूण दुसऱ्या अर्दान मनीस प्रवृत्ती थंय बसली ती जेन्युइन ताका खरोच कळवळ आहा इंडस्ट्री बद्दल. काय विधानसभेन एक उलयतात आनी इम्प्लिमेंटेशन करपाच्या लेवलाचेर तो मनीस कामच करना. आतां सादें सांगपाक जेन्ना एक इंडस्ट्री येता न्ही तो टॅक्स पे करता. तो टॅक्स जेन्ना पे करता ते टॅक्सांतल्यान गव्हर्मेंट ऑफिसरांची किंवा बाकीचे सगळे गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हांची सॅलरी किंवा ग्रोथ म्हणटा ते तशें जाता. आतां जनरली एक प्रायवेट मनीस ताका कोणी जर पयशे देणो आसत तो रोखडें ताजें काम करता आनी पयशे घेता. अशी टायपची एटिट्यूड आसपाक जाय. पूण ती एटिट्यूड ना. कित्याक एक्चुली तो पळय टॅक्स जेन्ना दिता तेन्ना ताका कळपाक जाय की आपलो पगार ते टॅक्सांतल्यान येता म्हणून. ही परिस्थिती ना. ताका तें आतां नितिनान सांगलें तशें कॉम्प्युटरायज जर केलें तरी तें सगळें तशें जावपा ना. एटिट्यूड चेंज जावपाक जाय. एक्झॅक्टली. आतां एटिट्यूड चेंज जेन्ना जावपाक जाय न्ही हाका एक I बारीक I am systems talking create about करपाक जाय. reducing the human interface, minimize the human ते interface. आसतलेंच. म्हाका दोन तुजे कडेन जाणून घेवपाक दोनी कडेन तुवें काम केलां. एक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दुसरें इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ह्या दोनी इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्युशनांनी मनोवृत्ती प्रवृत्ती पळय जी आसा काम करपाची आसा काय काम टाळपाची आसा काय आडखळ हाडपाची आसा. न्ही कितें जालां ना IDCक टोटल मॅनपावर शॉर्टेजी केल्या. इवन इंटरनल फॅसिलिटेशनच तांचे भितर मॅस आसा. सो दे हॅव टू रिवर्क 50 जॉब तांचे फक्त लॅब्स जाल्ले आसात. IDC हॅज टू रिऑर्गनायज रिइन्व्हेंट फ्रॉम ह्युमन मॅनपावर एज वेल एज प्रोसेसीस. मदीं कितें केलें तांणी 2014 ऑल ऑफ अ सडन तांकां दिसलें IDC खूब मॅस जाता म्हूण खुबशे अशे ट्रान्सफर गायडलायन केले अलॉटमेंट गायडलायन केले वीच वॉज ब्युरोक्रेटीक. सगळं कंट्रोलाचेर वचना. बिझनेसाक फ्लेक्सिबिलिटी जाय. तूं वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटान काम एकच मिनिट दुसरें तें म्हाका EDCचो म्हणलें. EDC खुबशे स्टेबिलिटी आसा. EDC कडेन लोक चडशे कित्याक वचनात. EDC इज गिवींग ओन्ली टर्म लोन. EDC कडेन वर्किंग कॅपिटल ना. ही तांची डिसेबिलिटी. पूण आज सरकारान एक इंटेग्रेटेड जर मेकॅनिझम केलें जाल्यार EDC सुद्दां टर्म लोन रेग्युलर लोन CC फॅसिलिटी बी दिवपाक लागली जाल्यार बरी पडटली. EDC हॅज डन अ फॅन्टॅस्टीक जॉब. बट एज फार एज IDC इज कन्सर्न IDCन खूब रिइन्व्हेंट करपाची गरज आसा. पयलें म्हळ्यार IDCचो बोर्ड. IDCचो बोर्ड शूड बी ऑफ प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडस्ट्री. ऑफकोर्स तूं आपल्याला तूं चेअरमॅनाची मागणी कितें IDC प्रत्येक गव्हर्मेंट ते मागता आमी प्रोफेशनल थंय हाडून बसयतले म्हणून. प्रत्येक गव्हर्मेंट सो ऑलवेज आमचो सदैव डिमांड असो आसता की IDCचो बोर्डार प्रोफेशनल आसचे म्हणून. करेक्ट. सो हांव EDCचेर आज प्रोफेशनल आसात. EDCचो बोर्ड पळयलो बरे मनीस आसात. राल्फ डिसोजा सारको मनीस आसा. संदीप भंडारिया बरोबर. पूण चेअरमॅन इज ए पॉलिटिशियन. नो इज ऑल्सो इंडस्ट्री गाय. कोण म्हणटा तूं. सदानंद तानावडे इज एक्स भारती टेलिकॉम. दॅट इज ऑल ट्रू. पूण एक्सपर्टायज म्हणटा just because you are like for example Subhash Faldesai, he might be a politician but he is also a professional. He is a qualified IT professional. एक सांगता दोन भशेन आहात. राजकारणी जर तूं जर अशे तरेन जर बोट घालपाक सगळे राजकारणी so then you have to be very cautious taking a stand. तुवें अशे तरेन होय चलता तो चलता तशें जाल्यार मागीर एक्सपोजर ना अशें म्हणप चूक. तशें जाल्यार मागीर तुम्ही मनोहर पर्रीकर आसतना मनोहर पर्रीकरान IDC चेअरमॅनशीप घेतिल्ली. We accepted him as a industrial. Every industry association accepted him as a professional because he is an industrialist म्हणून. आम्ही वगीच पास्टान वतात आणि दिस इज नॉट गोइंग टू क्युअर एनिथींग. कारण
ऑफकोर्स म्हाका याद आसा वेर्णा इंडस्ट्रियल एस्टेट हॅड बिकम ए हॉट स्पॉट फॉर रियल इस्टेट. कितलेशेच बोगस नांवांनी थंय प्लॉट्स घेतिल्ले आनी मागीर ते प्लॉट विकल्या. ही गोश्ट सामकी इट इज नॉट अ सिक्रेट, ते सगळ्यांक खबर आसा. Correct. आनी आतां ते कितें जालें बिकॉज वेर्णा वॉज द इंडस्ट्रियल एस्टेट वीच वॉज रियली प्रिमियम इंडस्ट्रियल एस्टेट. करेक्ट. खुबश्या लोकांनी थंय अशे प्लॉट्स, कित्याक हांव सुद्दां जेन्ना पळय इंडस्ट्री घालपाक आशिल्लो हांव इंडस्ट्रियल एस्टेटाक गेल्लो. म्हाका IDCन म्हणजे अशें कळ्ळें की लँड ना म्हणली. तर हांवें म्हणलें मागीर तुका जाय जाल्यार हांव एरेंज करता. अरे म्हणजे हें This was कितें the एरेंज answer. करता म्हणलें कशें. लँड ना जाल्यार ना, आसा जाल्यार आसा. सो वेर एम आय इन द क्यू. ना तूं एप्लिकेशन दी, तुजी रोखडी अरेंज करता. मागीर कितले लोक क्यूआन आसा तें तुका लागना. हांव त्या मनशाचें नांव घेना, पूण ही सत्य परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना. आनी आनी तुका सांगपाक आतां फॉर एग्जाम्पल EDC पळय नितिनान म्हणलां न्ही, EDC इज डुईंग रियली अ गूड जॉब त्या मनान. इफ यू से नितिनान सांगिल्लें प्रमाणे वर्किंग कॅपिटल तांचे कडेन ना न्ही, इट्स अ डिसएडवांटेज. वर्किंग कॅपिटल म्हणल्यार कितें, कॅश क्रेडीट फेसिलिटी, तुका डे टू डे एक्टिविटीक जे पयशे लागता न्ही तेन्ना तुका ते इंडस्ट्रीक बांदपाक ते लोन दिवपाक शकता. म्हणजे एका टर्माचो लोन, म्हणजे 5 वर्सां 10 वर्सां, आनी मागीर तूं पे कर. आनी तांचे इंट्रस्ट रेट्स आतां इतले लो आसा. इवन थोडे इफ यू पुट इट इन अ बॅकवर्ड एरिया बी आनी जर क्रायटेरिया मॅच करत न्ही, 2% सुद्दां इंट्रस्ट मेळटा. ती स्कीम 2% हांवें केल्ली हांव आसतना. Okay. म्हळ्यार Which is- वुमन एंटरप्रिनर्साक 1% केल्लो. बॅकवर्ड एरिया पेडणे, केपें, काणकोण, बरें सत्तरी आनी शेवटी काणकोण. तो इंट्रस्ट गव्हर्मेंट फारीक करता तांकां. सगळ्यांचे. तो पयशे खंयच्यान तरी दुसरे लोक काडटात आनी ते दितात. बरोबर. ही डिफरंट स्टोरी. पूण तांणी थोडे बॅकवर्ड एरिया नेमल्या आनी म्हणजे थंय बरेच लोकांक गेल्या. पूण त्यो इंडस्ट्रीन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव आतां पॉलिटिकल इंटरफरन्स म्हणटालो न्ही, हांगा पॉलिटिकल इंटरफरन्स आयले जाल्यार आय विल लायक इट. कित्याक? कितें पॉलिटिकल असो EDC सारकें आसा. EDCन लोन मेळ्ळा, मदीं सुरू केल्लें ताणें. बॅकवर्ड एरियान वताले, लोकांक कन्विन्स करताले की बाबा तुमी तुमचे कडेन ल्हान इंडस्ट्री आहा, थोडे वाडयात, आमी तुमकां इतलें दिवंक शकतात, हें तुमकां मदत करूं शकतात. म्हणजे हाका म्हणटात लोकां कडेन वचपाचो प्रकार. जो एखादो एक्सपर्ट नेमलो तो म्हणटलो आपूण ऑफिसान बसतलो. एक IIT जर आमी फाल्यां इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट नेमलो तो ऑफिसाच्या भायर सरना. पूण EDC सारके इन्स्टिट्युशनान जर पॉलिटिशियन, तो पळय म्हणटा न्ही, प्रत्येक जाण पॉलिटिशियनाचे 2 इंडस्ट्री असतात. थोडे नांवाक असतात, थोडे सिरियसली करतात. त्यो जर दाखोवन ताणें जर चॅरमॅन जावपाक लागले जाल्यार इट इज गोइंग टू. म्हणून हांव कितें म्हणटा की पॉलिटिशियना परस त्या विशयांतलो गंभीर काम करपी कोणी ताका थंय घालात. तो इशूच न्ही एक्झॅक्टली. सो बरें, म्हाका दुसरो म्हाका जाय की गोवा गव्हर्मेंटा कडेन किंवा IDC कडेन सीक इंडस्ट्रीचें लिस्टच ना, डेटाच ना, अशे तरेची एक बातमी छापून येयली. हें कितें? गोंयांक सीक इंडस्ट्रीक आमी आतां लास्ट 15 वर्सां उलयतात. बाबा सीक इंडस्ट्रीक कश्यो जाल्यो आसात. थोडे युनीट गोंयांक सरकाराक टोपी घालून इलेक्ट्रिसिटी बी घालून बंद करून दवरले आसात. ते म्हणटात आपली पयलींच्यो लोनां आसात ती तूं एक्टिवेट कर. आज तूं पेपरार पळय, आजूय पेपरार आयला स्टील इंडस्ट्री. अशे खूब, हांव तुका एक पर्टिक्युलरांचें नांव घेना. थोडे अशे युनीट ते पयशे करतात, बिझनेसांतल्यान कॅशान धंदो करतात, सायफन करतात आनी मागीर सीक दाखयतात, बँकेक टोपी घालतात, इलेक्ट्रिसिटीक टोपी घालतात. आर दे रियली सीक ऑर दे मेड गोवा सीक? होही प्रश्न पळोवपाक. सो सीक इंडस्ट्री करतना बेजिकली MSME सेक्टराक एक पळोवपाक जाय. विथ थोडे मॅनेजमेंटाक लागून सीक जाल्ले आसात, थोडे मार्केट चेंज जाल्ल्यान सीक जाल्ले आसात. टुडे चायना कॉम्पिटिशन ऑल्सो इज व्हेरी सिवियर. अशे जे युनीट फॉर रिजन्स बियॉन्ड देअर कंट्रोल जे सीक जाल्यात न्ही, तांकां खंय तरी मदत करपाची गरज आसा सरकारान. पूण जे टोपी घालून आपूण सीक म्हूण दाखयता न्ही, तांकां रस्त्यार हाडून बरे चाबूक मारून तांकां धडोवपाची गरज आसा. गोंयांक आमचेय थोडे अशे लोक आसात मायनींग डिपेंडंट म्हणून, गब्बर बरे पॉश भोंवतात आणि डिपेंडंट म्हणून भोंवतात. म्हाका म्हणटा अशें हांव हाजेर डिफर जाता. ना, ना, खंयच्याच एक मनशाक मिनिट. आपली ना, ना, इंडस्ट्री सीक जावची म्हणून कोणाकूच आवड नासता. ही सत्य परिस्थिती. आता तो टोपी घालो किंवा आता नितिनान सांगल्या प्रमाणे थोडे म्हणजे आय वूड से बिझनेस लॉसीस जातात, मॅनेजमेंट रॉंग डिसिशनां घेता. पूण खंयचोच एक इंडस्ट्री जेन्ना पळय तो इतलो एफर्ट घेतला, आपल्या आयुश्याचो कितलोसोच वेळ जो तातूंत घालता, तो स्वता तें सीक जावपाक ताजी केन्नाच अपेक्षा नासता. म्हणजे ही सीक केली आनी तो इंडस्ट्रीज ताका हाडलो, ताका चाबूक मारलें, ह्यो सगळ्यो थियरीज आसा पळय. दिस इज नॉट, यू आर रॉंग. आय डिसएग्री विथ यू. आय विल डिसएग्री विथ यू. लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट. आतां प्रत्येक जेन्ना बिझनेसमॅन लोन घेता न्ही, ताजो इंटेंशन ताका खबर आसा. लोन जर आपण
चोरी जर केली खंय तरी आपूण सांपडटलो पूण ताका लोन घेवन इंटेन्शन सदांच पयलीं बरी आसता आनी तो लोन घेवन एक कितें तरी प्रोसेस करपाक म्हणजे इंडस्ट्री घाली ताचेर बिझनेस केलो आनी बिकॉज अल्टिमेटली ही नोज ही इज गोईंग टू मेक मोर मनी आउट ऑफ वॉट एवर इज इन्वेस्टेड इन बिझनेस Exactly. शेवटी बिझनेसाचो कन्सेप्ट तो जितलो पळय आपूण कितें करता ताजे डिफरन्शियल प्रॉफीट आपल्याक येवपाकूच जाय पूण सो अशें हाडले किंवा बिझनेसमॅन सगळे चोर ना ही दीस इज नॉट ट्रू नाही, हांव agree जायना रॉंग हातून. स्टेटमेंट बिझनेसमॅन सगळे चोर न्ही हांवें कितें म्हणलां जे जेन्युइन आसात तांचें कन्सिडरेशन करपाक खूब आसात पूण थोडे लोक जे गोंयांत येवन हांवें EDC 12 वर्सां चलयल्या कोण कशे आसात तांकां हांवें 3Dन पळयलां नॉट 1D सो आय विल नॉट लिसन टू दीस लॉट ऑफ सेक्टर्स कितें इलेक्ट्रिसिटीक डिफॉल्ट केल्या अजून केसीस चालू आसात 50 कोटी 20 कोटी 10 कोटी लोना पळय आजच्या नवीनदाचेर सुद्दां तूं ऍड पळय ते लोक गोंयांत लुबाडपाकूच येतात 100%. The business model was siphoning money. I'm telling you, what is Nirav Modi's model, for example? Is it a sick industry? No, but you were also there part of it, no? No. तुमकां खबर आहा हे जे पळय ते फ्रॉड लोक These Bar Brown, आमकां सगळी लोन आमच्या गळ्यार आयली न्ही रे मागीर नाही हांव तशें म्हणना पूण थंय नाही, तुम्ही बरं. ज्या बॉडीन तुम्ही सगळे काम करतात इंडस्ट्रियल लोक किंवा इंडस्ट्री संदर्भात तातूंत ADC IDC आयली गव्हर्मेंटाक सल्लो दिवपी लोक हांकां खबर आसा हे फ्रॉड आनी तरी तांकां सगळ्याक दिता पयलीं केल्ले न्ही ते पयलींचे पयले आनी आतां गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस पळय. पयले आनी आतां हांव खंयचे सादें उदाहरण दिता नाही, एक कितलेशेच मिनिट, एक बिझनेसमॅन मिनिट. आसा बर ब्रावन. जाका गव्हर्मेंटूच पयशे फारीक करना म्हणजे गव्हर्मेंटाचेच ड्यूज कितलेशे आसा पूण दॅट डजंट गेट एडजस्टेड अगेन्स्ट ऑल दीस कारण तो मागीर जेन्ना पळय तो पयशे फारीक करपाक शकना तेन्ना ताका ऑटोमॅटिकली तो सीक तो जेन्युनली ताणें अशें केलां आनी डेलिबरेटली केलां नॉट डिफरंट That's what I have सुरवात classified. अशी जाता I have classified. I am telling you some names I wouldn't like to take. आमच्या गोंयकाराचे सुद्दां तुका दाखोवंक शकता हांव वी हॅव फूल एविडन्सीस आय विल नॉट मेक स्टेटमेंट्स जस्ट लायक दॅट बरं एनी या. हांव एक बरी चर्चा जाल्या नितीन बाब आनीक महेंद्र तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले एक बरे चर्चेक आनी तुमी पोटतिडकीन उलयले हें म्हाका खूब म्हत्वाचें नितीन तूं एक जबाबदार उद्योगा क्षेत्रांतलो मनीस तुवें कांय बरे स्टेटमेंट केले आनी महेंद्र म्हाका तुजें आवडलें एटिट्यूड तुवें इंडस्ट्रीची बाजू घेताना तुवें कांय रोखठोकपणान तुजें मतां मांडल्यात ही अशे तरेची चर्चा आज उद्योग विश्वान गरजेची आसा सरकार जी कितें घोशणा करता ते तशाच तशें आपणावप हें आमचें काम न्ही सरकाराक सांगप सरकाराची जाय जाल्यार गरज पडल्यार कान धरप हे उद्योग क्षेत्रांतल्या लोकांचें काम अशें हांव मानता कारण उद्योग क्षेत्रांतले लोक खुबशे भितात ना रे सरकारा कडेन कितें वायटपण घेवया पूण हेंच वायटपण फुडें वायटाक पडटा चड कारण आज अशे तरेचे कितलेशे उद्योग गोंयांत आयला जाणें कोट्यांनी रुपयाची लोनां थकयल्यात ते पयशे दिनात सरकाराक लुबाडटात आनी पळ काडटात अशा उद्योगा बद्दल आमी कितें उद्योग धोरण आपणायतले सरकारान विचार करपाची गरज आनी हें जें पळय आमी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आतां पळय म्हणटात किंवा तेलंगणा मॉडेल हाचे संदर्भात आमी काटेकोर आमी जागृताय आमचे भितर आसतली काय कितें सरकार त्या संदर्भात बारीक विचार करून निर्णय घेतले काय कितें हो खरो प्रश्न आसा आनी म्हाका दिसता आमच्या हे चर्चेचो मतितार्थी तेंच सरकारान शाणें जावपाची गरज आसा सरकारान हाजे फुडें उद्योग गोंयांत हाडटना इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी जे कितें मॉडेल आपणायतात ते गोवा मॉडेल म्हणून मुखार येवचो अशें आमकां दिसता तुमी दोगूय जाण आमच्या स्टुडियोन आयले हे चर्चेन खूब बरे तरेन तुमी वांटेकार जाले हांव तुमचो व्यक्तिशा आनी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमचे उपकार मानतां थँक्यू राजबाब तुम्ही पळयत रावात गोमंतक टीव्ही